शिगमो फेस्टिवलाची आयज मिटींग हांगा जाले कडेन आसा आनी ते प्रमाणे चीफ ऑफिसर चेअरपर्सन आनी रिस्पेक्टेड MLAs आमचो आमदार बाबू गोळेकर ऑफिसर लिडर आसा आनी आमकां लेटर करून आपयले कडेन आसा आमी येयले कडेन आसात. खंयचे तुमी? केपें म्युनिसिपालिटी. म्हणटकच आयज आमी जो लेटर धाडले प्रमाणे ट्युरिजमान लेटर धाडले प्रमाणे आमी प्रोसेस चालू केले कडेन आसा आनी आमी आयज प्रेसाक नोट दिले कडेन आसा, प्रेसार एडवर्टायज केले कडेन आसा की पब्लिकांनी केपें म्युनिसिपालिटी 21 तारखेर आमी मिटींग आहा मंडे ते एटेंड जावचे आनी तितून आमी कमिटी डिक्लेअर करतले शिगम्याची काडटले ऑलमोस्ट काडटले आनी ट्युरिजमान धाडटले. हे आमी एवरी टायम आमी करीत येयले कडेन आसा आनी प्रोसेस आमी करतात आनी भलती एक मंडळ येता एक आनी पॉलिटिकली प्रेशर करून रातोरात आमचे कडेन शिगमो काडून घेता. जर हे खेपे जर हे भशेन जर जालें आतां आमी मिनिस्टराक कळोवन दिले कडेन आसा, मिनिस्टरान सांगले कडेन आसा जसो प्रोसेस आसा प्रोसेसा प्रमाणे आपूण वयतलो आनी कोणाक दिवपा ना. तशेंच डायरेक्टरान ऑलरेडी सांगले कडेन आसा प्रोसेस थ्रू वयता म्हणून. पूण सपोज जर तर प्रोसेस थ्रू जर वचूना जाल्यार आमी हे खेपे म्युनिसिपालिटी तांकां शिगमो करपाक दिवपा ना. आमी म्युनिसिपालिटी शिगमो करतले. गव्हर्मेंटान पयस दिना जाल्यार सुद्दां पूण स्वता पयशांनी आमी करतले. पूण केप्याचे शिगमो आमदार जावं केपे चेअरपर्सन कावन्सिलर्स आनी केपेचे लोक इंडिविज्युअल लोक आसात ते शिगमो करतले. नोटीस जे म्युनिसिपालिटीक येता ती नोटीस अशी येता की आमदारांक कॉन्फरन्साक घेवनच म्हणजे कमिटी जी काडपा जाय तुमी ती हे येता. आज सुद्दां अजेंडा तसो आसलो. कमिशनर चेअरपर्सन चीफ ऑफिसर ऑफ द रिस्पेक्टीव कॉर्पोरेशन म्युनिसिपालिटीज टुगेदर विथ द रिस्पेक्टीव MLA टू कोऑर्डिनेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी फॉर रिस्पेक्टीव सेंटर फॉर सेलिब्रेशन ऑफ द शिगमो फेस्टिवल बाय द. आता अशा पद्दतीन एक नोटी येता अजेंडा आज डिस्कस जालो त्या प्रमाणे म्युनिसिपालिटी आपलो प्रोसिजर फॉलो करता आनी केपें म्युनिसिपालिटीन हो ह्या वर्सांय केल्लो आसा. हे सगळो प्रोसिजर असो फॉलो केले उपरांत जशें म्युनिसिपालिटीक एड दिवप पेपराची एड दिवप नोटीस मारप आनी सगळ्या केपेकारांची म्हणजे केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांची एकठांय हाडून आयोजन समिती काडप आनी कमिटी काडप हो प्रोसिजर सगळो केपें नगरपालिका करता आनी आमदाराचो म्हणजे आवय आसता एक मागीर काडटा आनी हे सगळें केले उपरांत एका एक कितें तरी रातोरात म्हणटा अशें कोण तरी खंयचो मंडळ येता आनी कमिटी कितें काडप जाता तांकां सांगचे पयलीं आमचीय नांवां थंय घालप जातात आमचे खंय घालप चेअरपर्सनाचें घालप आमदाराचें घालप आनी खंयचलोच प्रोसिजर फॉलो करनासतना असलें नांव मदीं येता आनी त्या कमिटीक सरकार जेन्ना शिगमो करपाक येता तेन्ना भलतेच कमिटीक दिवप जाता अशें प्रकार पयलीं घडलो. हो जेन्ना प्रकार पयलीं हेजे पयलीं घडलो तेन्ना हांवें CMचे नदरे हाडून दिल्ले हांवें म्हळ्यार असो जो प्रोसिजर आहा तो म्युनिसिपालिटीक हांगा केप्यां कांय दोन भशेन ना. आमदार एक वेगळे जो आनी कॉन्सिल जे म्युनिसिपालिटी कॉन्सिल आसा ते वेगळे जे अशे ग्रुपाचे अशें ना की एकठांय आसात आनी जोड पावलांनी आज इतलीं वर्सां आयोजन करता आनी तशें आयोजन करूंक सोदता आनी ते बरें तुमच्या प्रोसिजरा प्रमाणे जे फॉलो म्हणजे प्रोसिजर फॉलो करून ही आयोजन समिती काडल्या. तरी देखून अशें कित्याक घडलें की CMच्या टायमार चाललें जेन्ना असो मिस्टेक जालो तेन्ना CMन म्हाका उतर म्हणजे हें दिल्लें की हे मातशें गडबडीन जाल्लें आसा. म्हणजे 17चे गव्हर्मेंट हांव CM आतांचे CM जे आसात ते परत फावटी जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर सोडून जेन्ना CM जाले उपरांतची खबर उडयता तेंचे म्हणलें की आतांच 11 तारखेक इलेक्शन जालें कावंटींग जाल्लें आसा आतां आनी आतांच हे गडबडीन जर जालें पूण हेजे फुडें अशें जावचें ना. हेजे फुडें म्युनिसिपालिटी कन्सर्न MLA हेंकां कॉन्फरन्साक घेवनूच तेमीच म्हणजे हें काडपा जाय अशें जावचें ना कोणाक दुसऱ्याक काडून घेवप हे असो प्रकार घडचो ना. हें जालें उपरांत हो तेन्ना घडलें पूण आयज आमी मदलो आनी एक वर्स गेल्लें आसा. गेल्ल्या वर्साक CM बरें नासले कारणांनी आमी ताका डिस्टर्ब केलो ना. गेल्ल्या वर्साकय CM 14 फेब्रुवारी जेन्ना मिटींग आसलेली तेंची मायनिंगाची त्या टायमार ते बरें नासल्या कारणान सांजचे हॉस्पिटलाक ते एडमीट जाले पोटात दुखता म्हणून आनी तेजे उपरांत ते शिकूच उरले. म्हणटकीर आमी गेल्ल्या वर्साक कांय तेंचे कडेन हें केलें ना की तुमी म्हाका आमकां प्रॉमीस केल्लें की परत सारकी करतले म्हणून ह्या वर्सा तुमी करा म्हणून तांकां कित्याक बरें नासता आसतना परत वचून ते आनी त्रास करप एक करप जालो ना. आनी तीच पयस कोणाक दिवपाक दिले तेमीच केले काय कोणी केले खबर ना आमकां पूण आमकां हें केलें आनी आमी हें केलें ना कित्याक ताका अननेसेसरी बरें ना त्या मनशाक वचून आनी हें करप ना अशें म्हणून आमी हें स्टार्ट केलें. आतां ह्या वर्साक परत नगरपालिका ट्युरिजम डिपार्टमेंटांनी म्युनिसिपालिटीक लेटर बरयल्लें आसा आनी तुमी हो प्रोसिजर फॉलो करा म्हणून जे तुमी आयोजन समिती हें करा आमदाराक आपयात तुमची मिटींग घेया पयलीं मिटींग घेतली उपरांत तुम्ही नोटीस म्हणजे पब्लिश करा नोटीस बोर्डाचेर मारा
एक पब्लिकांची मिटींग घेयात आणि आयोजन समिती तुम्ही धाडून दिया. त्या प्रमाणे 21 तारखेक आयज नगराध्यक्षांनी काल ॲड बी घालून पेपराची ॲड घातली आसा, सगळें केला आणि 21 तारखेक ऑर्गनायझींग कमिटी करपा खातीर म्युनिसिपल हॉलांत मिटींग दवरल्या. आयज हें सगळें जालें उपरांत हांव एकूच मिटींगेचो नदरे हाडून दिल्ले आसा माननीय मंत्र्याचे की हो हे राज्य आमचे जे आसा पर्यटक हांगा येतात, हांगा असल्या गजाली कडेन राजकारण जावपा जायना. तेन्ना हे केपे कडेन केपेच्या बाबतीत नगरपालिका आमदार सगळे एकठांय आसून सुद्दां जे आयोजन समिती काडून दिता ते रातोरात खंय तरी कोणाक तरी आनी कोणाक तरी मंडळां काडून दिवप जाता. हे असो प्रकार हेजे फुडें आमी सहन करची ना.